दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. चलो मगच्या भाव भयणीनो, एका थोड्या तेंपा आदीं एका बऱ्या तरणाट्यान ताचें घर वखाल चल्लें पयल्या दिसा, आनी दुसऱ्या दिसा तो आमचें थंय आयलो आनी म्हणलो एक फाल्यां येवन तुमी मागणें करचें, कितें म्हाका तुमी येवन एक घर आमचें पळयचें, एक आशिर्वाद करीचें, एक मागणें करून वचाचें, म्हजी आशा म्हणलो. मग दुसऱ्या दिसा तो आयलो आनी आमकां आपणून गेलो. ताचें घर भारी सोबीत, ताचें घर तें बांदिल्लें, तें ड्रीम हावस म्हणलो. बऱ्या तरान तें बांदिल्लें घर, आनी तो बी जावन आसलो इंजिनियर, आनी MBA केल्लें ताणें इंजिनियरींग करून, आनी एक 45 वर्सांचो तो, आनी ताका तितले वर्सां जातीत एक 12 वर्सां तो बैल्या गांवांत काम करनासलो, 12 वर्सां. आनी ताणें त्या 12 वर्सांनी तें बरें करून घर आनी पुरा बारी सुंदर करून बांदलां. आनी आमकां संतोशान आपणून गेलो, आनी हर एक कुडां आमकां ताणें विवरून दाखयलीं. त्या लिवींग रूम म्हणटा आमी, व्हडलें स्पेशियस आनी वयर उबार आनी पुरा, आनी तातूंत ल्हान ड्रॉइंग आनी पुरा आसली. वय दुसऱ्या कडेन आनी एका रुमाक ताच्या बेडरुमा व्हरून गेलो, आनी कशें ल्हानपणी ताचें जिवीत गे म्हणून. आनी थंय एक माथ्या कडेन एक व्हडली न्हंय, न्हिदच्या कडेन व्हडली न्हंयचें पिंतूर ताणें सोडोवन पेंटरान आर्टिस्टान सोडयलां. तातूंत एक बोट तिशीन येता, आनी कशें गे म्हणून. आनी एका रुमांत ते आयल्या सयऱ्यांक आनी परत ताच्या मोगाच्या फ्रेंड्सांक आनी बसूंक एक व्हडलें रूम केलां ताणें. आनी त्या रुमांत खाली पार्टी करची जाल्यार आनी परत त्या रुमांत. आनी थंय ताणें मस्त सुकणीं आसात, मस्त सुकणीं. एक सुकणें मात वयर उपता, उरलीं सुकणीं पुरा सकयल बसल्यान. तें आमी विचारलें एक तें सुकणें वयर गे म्हूण. ताणें सांगलें तो हांव फादर, म्हणजे सांगाता मस्त जावन आसलें. इतलें उबोवंक ताणें प्रयत्न करूं ना, हांवें उबरल्या बरी ताणें उबोवंक प्रयत्न करूं ना. देखून हाडे पुरा फांट्यांनी थंय थोडीं दनीर बसल्यान, थोडीं सुकणीं, थोडीं फांट्यांनी बसल्या, थोडीं झाडांचेर बसल्यात, थोडीं मात इतके वयर रुखाच्या तकलेर. आनी उपचीं सुकणीं 2 मात, एक तिके सकयल आनी एक पयर म्हूण. एक म्हजो आमच्यात गांवचो भुरगो तो तिकेशे वयर आयला, आनी हांव हाडे वयर आसच्या पैकी हांवें जोडूल्या बरी कोणी जोडूं ना म्हणलो. तशें बरें जोडचें, बरो मिनत्योचो. तशें एकांत आवय बापायच्या बेडरुमांत एक पिंतूर घालां, आनी पुरा तशें पुरा बेंजारांनी पुरा जालें. आनी तेजी भाव भयणी पुरा आसलीं तें पुरा. मागीर निमाण्या पुरा ब्लेस करून मागण्यांनी पुरा केलें. पयल्या दिसा व्हडलें सेलेब्रेशन आसलें, एका दिसा पयलें, दुसरो दीस तिसऱ्या दिसा आमी गेल्ल्या. तशें आनी थंय वचून ताचे कडेन उलोवन आनी पुरा जाल्ल्या उपरांत तो मदल्या सालांतल्यान आमी थंय पाशार जाल्या. आनी थंय डायनींग रुमांत कुटुंबाचीं पुरा मेळ्ळीं, एक टी आनी परत आनी अरेंज केल्ली. आनी जाल्या उपरांत आमी जायत आमी येता म्हणून उबे रावतना फादर एक टी एक ल्हानशें मागणें म्हज्या बेडरुमांत तुमी परतून करा म्हणलो. हांव आनी फादर सिप्रियान ताच्या बेडरुमाक गेल्या, आनी आमी ताच्या बेड्डार बस म्हणलो. त्या बेड्डार बसल्या, आनी तो दोळे हात तकलेच्या दोळ्यांचेर 2 गळगळीत बाळ घेवन रडलोत तो. आमी मागीर घेत बसलीं. एक 5-6 मिनटां म्हणसर हुस्करून तो रडलो. आनी कितें गे म्हूण सांगतना कळलें तो तेन्ना म्हणे रडता गे म्हूण पळयतना ताची व्हंकल ना. येदोडलें घर ताणें बांदलां, भुरगीं नात, व्हंकल ना, ताका भुरगीं जावनात. मोगाच्या न्हू, भुरगीं नात, व्हंकल ना. हें घर कोणाक 4-5 रुमाचें घर बांदलां, येदोडलें बांदलां, बरो काम करून हार्ड वर्क करून. आनी म्हणलां ताची व्हंकल आनी भुरगीं नात. वय ताका 2 जाणां भुरगीं आसात, आनी तीं पळय व्हंकले सांगात आसात. ती वचून तांच्या घरा रावल्या हाच्या सांगाताना, आनी ती भायर गेल्या भुरग्यांक तें घरा सोडून. मस्त रडलो, म्हाका इरार जाता म्हणलो. येदोडलें घर. तशें देखून आमी गेल्ले हांव थंय. मोगाच्या न्हू, थोडे फावटी आमी चिंता व्हडलें घर आमच्या जिणेक अर्थ दिता, संतोश दिता म्हणून आमी चिंता. देखून हें ड्रीम हावस ताणें बांदिल्लें, फॅन्टास्टीक घर. येदोडलें हॉल, व्हडलें हॉल, 4 बेडरुमां आनी गेस्ट रूम एक थंय. पूण घर बेजमेंट केल्यारी
आनी मास्टर रुमांत तितल्यान सगळी शृंगार आयल्या रे पितूर आसल्या रे मोगाच्यानो तो रडलो पळयतना जिवीत उथोळ म्हूण बगलें थोत्त म्हणलो कित्या म्हळ्यार जिवीत उथोळ जालां ताचें कितें म्हळ्यार गूंड पाळां नात गूंड पाळां रोंबनात ल्हान वारें वादळ येताना जिविता रूख तो उमटून हाड घालता पाळां समेत उमटून हाड घालता हें देखून आमची पाळां घट्ट जायचे देखून पाळां घट्ट जायचे जाल्यार देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पाळां जिविताचीं पाळां घट्ट रोंबयचें म्हणून म्हाका उडासाक येता एक हांवें काणी वाचिल्ली एका शेजारा एकलो मास्टर आसलो प्रायवंत मास्टर आनी ताच्या इश्टीन एक तरणाटो बिजनसमॅन आसलो तरणाटो तो बारी व्हडलो बिजनसमॅन जालो तो वेपार करून आनी परत व्हडलो बंगलो बांदलो आनी तिशिल्ल्यान तो मास्टर ताच्या आदलें घर आनी तशें पुरा एक दीस एक माड स्पेशल तातूंत माड जाता मस्त नाल्ल जाता तो उण्या वर्सांनी बरें नाल्ल जातात हे बोंडे पियोंक म्हणून बोंड्या वय तशें बोंडे जातात आनी मस्त काडल्या तितले जातात म्हणून ही नवीत थळी म्हणून ताणें सांगलें विकूंक हाडल्या रयतान सांगलें तांणी एक खणयलो माड आनी एक खणयलो आनी तो बिजनसमॅन थंय सायतार घरात पावलो काण्यांक मास्टरामा म्हण जायत काण्या एक आमी लाया म्हूण आनी दोऱ्याच्या इस्ल्यान ताच्या कंपाउंडान ताणें लायलो आनी मास्टराच्या कंपाउंडान मास्टरान तो माड लायलो माडाची सोसी लायली दोगांनी 2 सोस्यो खणयल्यो सांगातात खणयल्यो एकच दिसा लायल्यो आनी त्या लायल्या उपरांत ते उदक वो बिजनसमॅन सौर्य दीस येवन ताका तें पायप दवरून खूब मस्त उदक सकाळीं 2 परां सांजेर उदक दितालो ताच्या माडा व्हडलो ताचें माड म्हणून आनी तिशिल्ल्यान मास्टराम आसलो मास्टराम रिटायर्ड जालो माथार तो प्रायवंत तो दिसाक इल्लेशें ताका उदक घालतालो कितलें घालचें पळय तितल्यांत कितलें मुळां घालचें पळय तितल्यांत अशें माड वयर आयलो तसो माडी वयर आयलो बारी मोठो जावन तसो माड तो मस्त सारें घालता मस्त उदक घालता आनी असो व्हड जावन आयलो असो माडी व्हड जावन आयलो पूण तेदो मोठो नासलो तो व्हड जावन आयलो व्हड जावन येताना एक 4 वर्सां जालीं एकटी आसल्या बरीत दनपारांचें 3 वरां कठीण वारें वादळ आयलें आनी वारें वादळ येताना त्या बिजनसमॅनाचो तसो माड पाळो समेत उमटून दोऱ्यार पडलो आनी असो माड कांय जावन घट्टा दुसरे दिसा सकाळीं येवन तो बिजनसमॅन मास्टरा माडे म्हणलो मास्टराम आमी सांगातात लायिल्ले माड आनी हांव इतलो बरो करून पस कसता आनी इतलो बरो करून हांवें माड व्हडलो ह्या नमूने पुश्टी जावन अशें बरें नाल्ल जायचें म्हणून आतां कोंब सोडून सुरू जाल्लें मात्र ताचेर आनी तुजो माड पाळो समेत उमटून पडना घट्टा म्हजो माड उमटून पडलो म्हणून देखून तो म्हणलो पळय तूं लेखा वरचें उदक थंय सगळो दिसी टापांत तूं वयता टांकी बांदून टांकींत उदक दिवन सगळो दीस उदक निशेतालें भोंवतणी देखून तुज्या माडान भितर मुसर पाळां दिवनात वयरत उदक निशेता देखून ताची पाळां पुरो वयरतालीं म्हज्या माडाक हांव इल्लेशें कितलें घालचें पळय तितल्यांत घालतालो कितलें मुळां घालचें पळय तितल्यांत घालतालो देखून ताचीं पाळां भितर मुसर गेल्यांत डीप गेल्यांत ताचें उदक सोदून म्हजें उदक पावना देखून तीं डीप गेल्यांत पयस गेल्यांत तुजीं पाळां पळय कितल्यांत पळय उणी पाळां तुजी येदो व्हडलो माड पाळां वयर पडल्यान पळय दिसता पळय उणें म्हजो माड पळय म्हज्या पाळांचो मस्त पाळां भितर गेल्यान ताच्या कितले वार आयल्या कांय जावना म्हणून थोडे फावटी आमचीं पाळां गूंड वचनात आमच्या जिणेक कश्टान येताना मोगाच्यानो आमच्या जिणेचीं पाळां गूंड वचाचें म्हणटा कोलोशेकाराल्या बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 आनी 7 श्लोक सांगता तुमचीं पाळां गूंड रव्या म्हूण तें श्लोक आमी वाचया बरें करून नेपटी सोम्या सवें जियेया मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या सांगाता जियेया म्हणटा सोम्या सांगाता जियेया म्हणटा सांग पावलो तुमच्या जिविताचीं पाळां ताचेर रोंबया ताचेर रोंबोन दवरा तुमच्या जिविताचीं पाळां ताचेर रोंबोन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा बावरतान थीर रावा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा सोम्याचेर बांदून हाडा बावरतान तुमी थीर रावा देवाक सदांच दिनवाशी जाया सदांच दिनवाशी हर गांवगळापान देवाक सदांच दिनवाशी जाया आनी इतलें केल्यार आमची पाळां रोंबल्या बरी सोम्या सांगात आमी जियेचे हर एका जिविताच्या घडयेन सोम्या सांगाता जियेचे आमचें जिविताचीं पाळां ताचेर रोमण दवरिचें आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडिचें
आनी बाबडतान ताचेर दवरलो विश्वास, सोम्यार दवरलो विश्वास हाला नाय तीर रावचे आनी देवाक दिनवाशी काळजांत आमी दिनवाच्या काळजांत बरयन जायचे. इतल्यान तो सांपावलो कोलोशेकरा बरयल्या म्हणटा तुमचे पाळां रोंबाय म्हणटा. देखून मुगाच्या बाबू न्हू पाळां रोमोवचें म्हळ्यार समेत पाळां म्हळ्यार पाळां रोमोवचें म्हळ्यार हांव बोक्सूंक बोक्साणें दितां. हांव बोक्साणें दितां. हांव सॅक्रिफीस करूंक तयार आसां हीं पाळां. हांव दाय दाखयतां आनी हांव खरें म्हणटा सेवा मोग सेवेन दाखयतां हीं पाळां समेत उमटोवन पडचें म्हळ्यार हांव बोक्साणें दिना, सॅक्रिफीस दिना, त्याग करिना, दया दाखयना, मोग करिना, स्वार्थान भरलां हांव आनी म्हजें म्हणलें तशें जियेतां आनी स्वार्थ हांव दाखयतां जाल्यार हीं म्हजीं पाळां गूंड न्ही, उतळ जिवीत म्हजें पाळां दिल्लें न्ही. पाळां रोमोवन दवरा म्हळ्यार तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा म्हळ्यार दया दाखया, मोग दाखया आनी तुमी शांती समाधान जिया, संतोश तुमच्या काळजान भरून दी, ताचो मोग संतोश मोग तुज्या काळजान भोगून दी, शांती सोंसणीकाय विश्वास तुज्या काळजांत आसूं दी. तीन संगती नातल्यार आमी आमचें जिवीत ह्या गूंड रोंबल्या पाळां बरी, गूंड गेल्ल्या पाळां बरी. एक आमचें तें राग आसूं नजो, एक आमचें तें बें आसूं नजो, एक आमचें तें वारी चिंता आसूं नजो. एंगर फियर एंड वारी हें तीन आमचें तें आसूं नजो. देखून मोगाच्या बाब भयणीनो तेद्या आमचीं पाळां गूंड जाल्या म्हळ्यार आत्मीक जिणी ती गूंड आमचीं पाळां आमचें तें गूंड रोंबयता. देखून मोगाच्या न्हू थोडे फावटी आमी ह्या संवसारी संगत्यार आपणयल्यार ह्या संवसारी संगती आमी कितले आपणयल्यार तें पावना. कश्ट नश्ट पिडा शिडा आनी संबंद तुटल्या वेळार लुकसाण जाल्ल्या वेळार आमी उबी रावतांगी ह्या हाड पडटा म्हणलें एक विशय मुख्य येता तातूंत. आमी उबी रावता शकतांगी ह्या हाड पडटांगी म्हणून. देखून पाळांतलें जिवीत पाळांतलें जिवीत ताची लक्षणां कहलीं पाळांतलीं. जर तर देवाची उतरां बरी कोलोशान बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 7 श्लोक सांगता तुमची पाळां रोंबया म्हूण. पाळां रोंबयनातल्यार ताचें लक्षण कशें, कोणें पाळां रोंबयल्यांत कोणें रोंबयना म्हणून कशें कळचें. मोगाचें न्हू पाळां रोंबना म्हळ्यार एक लक्षण ताचें जावन आसा आमी गुमान करचें ना. काल्या करचें गुमान करचें म्हळ्यार आमी निग्लेक्ट करचें, तासार करचें, निग्लेक्ट करचें, सड्ड गुमान करचें ना. काल्याक सगळें गुमान दिवना, काल्याक आमचें गामान दिना आमी. एक आमच्या मागण्या रजाराक देवा लागीं संबंद, एक हेरा लागीं संबंद दवरूंक, एक म्हजे लागीं हांवें संबंद दवरूंक, एक हांव जर तर हांव गुमान करिना हेरांची दाया दाखोवंक, हांव गुमान करिना हेरां खातीर इल्लो त्याग करूंक, हांव गुमान करिना हेरांचे कश्ट पळोवन इल्ली दाया दाखोवंक. हांव गुमान करिना जाल्यार हांव ताका गुमान दिना जाल्यार म्हजें जिवीत उथोळ जिवीत जाता, मस्त उथोळ जिवीत जाता. एक हेरांच्यो गरजो पळोवन एक कुमक्यो स्वात हांव दिना जाल्यार हांव हेरांक बुजोवंगी, एक उत्तेजन दिवंगी, हे कश्टांच्या वेळार ताका एक बरें सांबाळून व्हरचें तशें उतार दिवंक, म्हजो सांगात दिवंक, ताचें सूख दूख आयकूंक हांव तयार ना जाल्यार हांव ताका गुमान दिना जाल्यार मोगाचें न्हू म्हजें जिवीत पाळां रोंबनातलें वैरत आसच्या पाळां पैकी एक वारें वादळ आयल्यार हांव पडटांगी या नीट रावता म्हणलें निर्धार करता. देखून गुमान दिवचें मस्त गरजेचें. म्हजो मनोभाव गुमान दिवचो. हांव गरजेवंतांक गुमान दितां, हांव दया आशयतल्यांक दया दाखयतां, हांव शांती समाधान आसचे कडेन शांती समाधानाक हांव गुमान दितां, हेरांच्या सेवेक गुमान दितां, संबंदाक देवा मदल्या म्हज्या मागण्याक संबंदाक देवा मदलो संबंद घट करच्या मागण्याक देवाच्या उतार ध्यान करच्याक हांव गुमान दितां. म्हळ्यार गुमान दिजें, निग्लेक्ट करूं नजो. ह्यो संगती आमी निग्लेक्ट करूं नजो. ताका गुमान दिलें जाल्यार म्हजें जिवीत बळवून जाता. बळवून जिविताच्या मनशाची आमची मलगडी तुमचे आवय बापूय म्हजे आवय बापूय तांचे फळ्यान जिवीत ताणें गुमान दिलां ह्या संगतीक. देखून गुमान दिवचें मस्त गरजेचें. मोगाचें न्हू आनी एक कितें म्हूण सांगल्यार आमी म्हळ्यार थोडे फावटी आमी वाळय पळयता. मोगाचें न्हू वाळय पळयतना एक बाय म्हण आमचे म्हणाली मागणें करपाक आमचे वाळ्या म्हाका मस्त दुखता म्हणाली. मागीर तिच्या घरा मागणें करूंक गेल्या. ती म्हणाली आमकां दाखयलें एका वण्टीर इल्लीशी वाळय गेल्ली पळयली तिणें गुमान करूं ना वाळय गेल्ल्याक. ती थंय तें कास्तली म्हूण सरोणीन धाडली आनी ती सरोन धाडली सोडली. हें 8 म्हयन्यां पयलें. 8 म्हयन्यां उपरांत ती वाळय वयल्या वचून पाक्यार वचून तेन्ना देंवोवन तिच्या खाबाठा भितर वचून एक ल्हानसो वण्टी भितर बुराक टेरेसाचें घर
ताच्या मागीर वयर एक तांणी फाक्याक लावन ताचे वयर आनी परत गेल्या ती टॅरसाच्या घरा वयर पळोवन म्हणून आनी तांणी खाली शिटी आनी परत गेल्यात. तेणे परत आसा 8 म्हयन्यां पयलें आनी तशें येवन एका वण्टीच्या ल्हान बुराका भितर वचून त्या बुराकांतल्यान वचून थंय काबाठांत वस्तू रावलें आनी तिच्या सगळ्या कापडांक वळे लागल्या. सगळीं कापडां ती काडिनातली नंतर दीस पडटा आनी एका काबाठांतली वस्तू पडटली ते मस्त एका सगळ्या भितरल्या भितर 1 या 2 बिटी अशी भितर मुचूर गेल्या आनी ती कापडां उक्तेरतना पालवाक बुराक पडल्यात. कितलीं कापडां काडून तिणें बेड्डार दवरलीं दाखयलीं आमकां. कितली रडली ती. तिणें हांवें गुमान करूं ना म्हणून. मागीर तो ते इन्फेक्टिसायड तें बरें काडचें बरें आसात आनी तांकां आपण आनी तांणी वखात आनी बरो वण्टीक मान बुराकान वण्टीक घालनात हांव येवना. पूण तिका कितलीं कापडां लुकसाण जालीं तिची. सुरकुत्त तिणें गुमान दिलो जाल्यार ती पळय कशें म्हळ्यार त्या वाळयेन भितर वचून त्यो कितल्यो वस्तू फाड केल्यो देखून काबाटां भितर आशिल्लें कितलें तिचे वस्तू नासताल्यो तें पुरा उरयत आशिल्लें देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे आनी एक आमचें तें उतोळ फळां दिसचें लक्षण आनी एक आसा. ओलो मनोभाव एक आसा जाल्यार तो मनोभाव आमकां दाखयता आमच्या फळांक गूण रंबोनात म्हूण. आनी एक ताका आमी इंग्लिशांत इंडिफरन्स म्हणटा हांव. इंडिफरन्स म्हळ्यार एक मनोभाव तो मारेकार मनोभाव. इंडिफरन्स म्हळ्यार केल्यारय जाता करनातल्यारय जाता म्हूण. गेल्यारय जाता वचनातल्यारय जाता म्हणून. इंडिफरंट हांव. गेल्यार जाता ताटास्त म्हणून. तिशीं केल्यार जाता करनातल्यार जाता म्हणून. पळया थोडीं भायर आसात आवय बापा भुरगीं भायर आसात. पळया एक आवय बापायक फोन करया केल्यारय जाता करनातल्यारय जाता. एक फोन केल्ल्या वरवीं कितलो खुशी जाता. आवय बापाय कडेन कितलेय पयशे आल्यार एक 2000 गी 3000 गी मामा वखदांक तुज्या म्हूण धाडल्यार म्हयन्या किल्ले धाडल्यार आनी भुरग्यांनी पयशे धाडले आमची जतनखण येतात म्हूण. ती करची ना तुमकांच दवरतात ते पयशे. पूण तुमी धाडल्यार तांकां कितली खुशी जाता म्हजी भुरगीं कशीं जतनखण येतात म्हणून. थोडे फावटी न्हवरो भायर आसता आनी आपल्या पत्नीक भुरग्यांक तो फोन करूंक तितले निग्लेक्ट करता. त्या हांकां तो संबंद घट जायना बॉन्डिंग जायना. देखून थोडे फावटी तांकां कश्टी जातात. थोडे फावटी व्हंकलो न्हवऱ्याक भायर वचून कामाक येतात न्हवऱ्याक फोन करिनात. ते ताका इराड जाता पियोवणें शिकतात. मागीर पियोवणें काडूंक मस्त कश्ट. जायत्या पियोवनाक आपयलां म्हळ्यार मस्त फावटी हांवें पळयलां जायत्या पियोवण्याच्या आमाल पियोवण्या कारण तांचो पत्नी मदलो संबंद तो बांद घट नासलें. देखून तो बटली लागीं बांद करता. बायले लागीं मळांतलो संबंद तो बटली लागीं घट्ट संबंद करूंक येता. जायत्या पटीन तें कारण जाता. देखून इनडिसिजन निर्धार करीजे मोगाच्यान निर्धार करचे. पळय देखून आमी पळयता एका चेडवा भुरग्यान त्या वेळा आमी सांगलें बरी सैरीक आसा काजर जायचें म्हणून. आतां नाका निर्धार कोणो ना. म्हाका कितें जाता कोणना सूख करता कोण ना म्हणून. इनडिसिजन म्हणटा आमी निर्धार. तिसरें लक्षण इनडिसिजन निर्धार काडूचो. इनडिसिजन म्हळ्यार निर्धार काडूचो ना. निर्धार काडूचो ना. आमी ताका सांगलें बाळे बरो भुरगो तो आमकां जाण आसा हें कुटाम आमकां जाण आसा म्हणून आमी सांगलें परत्यान सांगलें. एक 12 वर्सांक एक जातीत कोणा 12 वर्सां जावंक पुरो. आतां 12 वर्सां त्या ताका 28 आतां 40 जालीं. आतां एकसूरपण बगता आनी भाव आनी तांचेत लेखत आसात. तेजो भाव आनी पुरो कितली जतनखण येताले. आवय बापाय जतनखण येताली. आतां कामार आसा. आतां वर्क फ्रॉम होम हांगा येवन करता. भायल्या गांवांत आसल्यार आतां हांगा येवन काम करता आनी पयशे दुडू आनी पुरो आसा. ताका त्या दाळा बे हांव सूख करता गी वा म्हाका होंदोन जाता गी इतले गी जाय गी काजार म्हाका कशेंच रावात मुखार अशें सांगता जेवण करून जाता गी हांव मिस्टेक करता गी म्हणून. पळया तशें. आनी दोग जाण इश्ट भायर येताले ताका आनी एकल्याक आपयलें आमच्या विचारूंक आयलो. मागीर आमी सांगलें तूं वच म्हूण. दोग जाण गेले. वचोना. आमी ते वचोन जाता गी काम करूंक जायना गे म्हणलें. इनडिसिजन. आज ताची गत पळया. आतां 2 वर्सां जालीं एकल्याक आज आयिल्लो. व्हडलो भाव काजार जावना म्हणून. व्हडलो भाव म्हळ्यार भयणीक आनी परत काजार करचे घरान बांदून आनी परत मस्त कश्ट आले. कश्टांचे दीस तो वेल्डिंगाचें शॉप घालून गेलो. पूण आनी एकलो तो जावन फाटीं घाले आनी हांवें जावचें गी ताचें जावन दी हाचें जावन दी फाटीं घालें. आतां कांय काजार नाकाय ना. देखून मोगाच्यान हें दुसरें इनडिसिजन. हें तिसरें आमी तेन्ना निर्धार करचो ना. हें तिसरें. चवथें जावन आसा खालें मोगाच्यान म्हळ्यार चवथो डावट करचो. दुबाव. पाळां रोंबयलांतल्यांची लक्षणां. पाळ्या लोंबयले घट्ट पाळां देवले देवाचेर पातयेन दवरले ते दुबाव करनात. दुबाव कोणाचेर? दुबाव आपणाचेरच. दुबाव ताचेरच म्हजेरच. म्हजेरच म्हाका दुबाव. कोलो दुबाव म्हळ्यार म्हाका हें करूंक जाता गी
हांव गेल्यार बरें जाता गी या जायना गी, हांव गेल्यार सक्सेसफूल जायत की, आनी तूं हांवें अशें बिजनस केला तूं वयरेन गी ना गी, अशें दुबाव क्रोनीक डावट म्हणटा हांव. क्रोनीक डावट म्हळ्यार क्रोनीक शेळ म्हळ्यार ती शेळ गुणूच येना, तोळ क्रोनीक कोल्ड म्हणटा आमी, क्रोनीक कोल्ड म्हणटा हांव. तशें क्रोनीक डावट आसा म्हूण आमकां वो मस्तो आपाय असो पातयेन असो पातये तुवें मनशा तूं पातयेन असो जायचे म्हूण सांगता जॉबाच्या ग्रंथ. हे मनशा तूं पातयेन असो जायचे म्हणून देखून हांवें म्हजेर पातयेनी दवरचें, म्हज्या सोमयाचेर पातयेन दवरचें, म्हजेरय पातयेनी दवरचें आनी मुखार मुंदर वचचें हांवें मुखार वचचें. हें पंचोडप. आतां सोवो जावन आसा, सोवो एक पाळा रोमायणांतलें लक्षण चिंता वारी. ते खरें म्हळ्यार भलायकेचे दोशी पळय सड्ड चिंता कर. जेजू म्हणटा चिंता करनाका म्हूण माथेवाच्या वंजेलांत 6 अध्याय. चिंता करिनाका. पळय वयर आसची सुकणीं ती चिंता करिनात कालें कोंचें कैलो उंचें म्हणून. देव बाप पोसता तांकां. खालें न्हेसचें खालें पांगरचें म्हणून आनी ती रानांतलीं फुलां झाडां ती चिंता करनात. बाप तांकां सर्गेचो बाप तांकां सोबीत रंगाळ तरान तांकां सोबयता. तर तुका तो सांबाळटा गी ना गी म्हूण सांगता जेजू. तुका सांबाळटा, तूं तांच्या परस गिरबोच्या परस कितलो व्हरतो गी म्हणून. देखून मोगाच्यान चिंता करची वारी चिंता कर बसचें. आनी चिंता भलायकेच्यो दोशी एक सुरू जातात. कितलीं जाणां चिंता करना, एक नाजाल्यार एका रितीची चिंता करना. कितलीं जाणां दोशी काडून भलायकेच्यो दोशी, गांठी दुखी, पाय दुखी, गुमटी दूख, खाके बांदो कोरोजू, ही पुरा चिंता. सोलोवंक जायना, पांय बांदो उलोवप, कितल्या जाणांक न्हीद पडना पांय बांदो उलोवप आनी पुरा चिंता वय. देखून ही चिंता कितलो मनीस बरो आसल्यार थोडे फावटी आमकां चिंता भिकारी करून सोडटा, भिकारीत आमी जाता. देखून आमी त्या विशयान केअरफूल जायचे, जतनखाणेचे, चिंता सोडिचे, चिंता फळांनी देवाचेर विश्वास दवरचे. आनी एक आमची फळां रोमयना म्हळ्यार दुसोवचें, कंप्लेन करचें, दुरान दिवची. तें जायना, हें केल्लें जावना, ताणें तें करूं ना, हाणें हें करूं ना, ताणें तशें करूं ना, अशें करूं ना म्हणून आमी दुरान दिता. देखून दुसोवचें कंप्लेनी हें व्हडलें सगळ्यां पैकी व्हडलें हें पाळां नातलें लक्षण हें मारेकार लक्षण हें. देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमी पळया परन्या सोल्ल्यांत लोक पुरपुरता मरुभुमींत. आमकां हांगा जेवण ना, आमकां पिवंक उदक ना, आमकां खाण ना, आमकां म्हणून सांगतात. आमकां वाट ना, लांब वाट जाली, कितलो देव आपूण व्हरता. आमकां इजिप्त जाता जालें, तेंचे बटाटे जाता जालें, देव हांगा मांडना दिता तांकां. कडपातान उदक झरीचें उदक पिवंक दिता तांकां. मोव आनी दूद ओडसो जागो दिता. जाल्यार तितलें देवान केलें जाल्यार पळया तांचें मोगाच्यान तांचें उलालें पळया. देखून मोगाच्यान आयच्या दिसा म्हाका उडास येता आमी हाचे बरी हे लक्षण आमचें तें आसूं पाळांतलें लक्षण आमी पुरा काडचें. चिंता करचें, दुरसोलें करचें, दुबाव करचो, इंडिफरन्स वय तशें गुमांडीन आसा रावचें. हें पूर आमकां कितें करता म्हळ्यार आमची जिणी अस्कत करता आनी आमकां वारें येताना लोटून घाल्ल्या बरी लोटून घालता. हे गूण आमचे ते आसूं नजो. आनी तर कितें मोगाच्यान थोडे फावटी व्हंकलेन न्हवऱ्या दुरसाल्यार तें काजार जिवत उमटोवन पडटा. भुरग्यांनी आवय बापाय दुरसाल्या जाल्यार जिवीत उमटोवन पाळां समेत उमटोवन पडटा. देखून आमी दुरसालें करिनजो. चिंता केलें जाल्यार आमचें जिवीत उमटोवन पडटा. देखून तो लोक दुरसालो देखून तांणी 40 वर्सां मरुभुमींत रावचें पडलें देवा दुरसाल्ल्यान. दुरसोवचें मारेकार ही पूर आमी लक्षण आमचें ते जिणेंतान काडिचें मोगाच्यान. आनी एक वर्त्यान जावन आसा कितें म्हळ्यार आमकां एक परच्या आयताराचें पयलें वासाप म्हाका भोव मोगाचें तें जॉबाच्या ग्रंथांत पोर आयतार आसलें. तातूंत खालें म्हळ्यार जॉब ताच्या देवाच्यो त्या जॉबाच्या ग्रंथांत हांवें पयलें वाचप पूण ताणूं सुरू करता जॉब रोडोवंक सुरू करता. पूण एक उडास तोरया जॉबाच्या पाळां रोंबयलो मनीस एक दाखलो तुमकां तुमच्या मुखार दवरता. तो जावन आसा जॉब. बलिश्ट व्यक्ती अस्कत न्ही तो, मस्त बलिश्ट व्यक्ती वय. गेल्या आयतार आमी ताच्या ग्रंथांत वाचप 7 अध्याय 1 स्वतावन 3 श्लोक वाचले आमी आपुरबायचे श्लोक. आनी आमच्या हांगा बायल्यान मीस जाता पटिकोन मीस जाता आमचें. आनी थोडे इल्लेशे लोक आयिल्लो ताका मिसाक. देखून जॉबाच्या म्हणटा म्हजें जिवीत अशें सुरू जाता. परचें आयताराचें तुमी आयकलां म्हणना म्हजें जिवीत वाऱ्या बरी म्हणटा तो. वाऱ्या बरी वारेशीन गेल्ल्या बरी आत्तां म्हजें जिवीत म्हजो उस्वास उबोवन गेलो कोणना. म्हजें तावन गेलो कोणना केदाळ मरता म्हणून तो उबो मारता रडटा तो. म्हजें जिवीत तशें वाऱ्या बरी म्हणटा तो. म्हजें जिवीत तशें जालां, म्हजें जिवीत वाऱ्या बरी जालां. म्हजो बरवसो नातलो मनीस आवाज जाला
राती म्हाका न्हिदलो सकाळीं उठ्ठा आंगी म्हणलो बरो असो म्हजे येना ही खरोज ही म्हज्या आंगार खरोज करपून करपून केदाळ म्हजो उस्वास येता म्हणना म्हजो बरोसो नातल्या बरी जाला आनी म्हजें सूख आदलें आसलें सूख आनी हांव देखचो ना म्हणटा तो देखचो ना म्हणटा आनी म्हजें सूख म्हज्या दोळ्या मुखार आनी हांव देखचो ना म्हजे दोळे आनी म्हाका सूख संतोश म्हज्या दोळ्यांक ना म्हज्या जिवाक ना म्हजे दोळ्यान देखचें ना तें सूख म्हणून सांगता आनी तिलें देवाचें उतारें वाकडी आमी करून देवाचो व्हड उपकार म्हळें थँक्स बी टू गॉड म्हूण ते वासाप आसतल्यान म्हळें देवाचें उतारें आनी आमी खाली जाप दिली आमी जाप दिली ताका देवाचो व्हड उपकार थँक्स बी टू गॉड म्हण हांवें थँक्स बी टू गॉड म्हण आमी व्हडल्यान जाप दिली सगळ्यान तायच व्हडल्यान जाप दिली वय देवाचो व्हड उपकार म्हणून तर न्हीद नातिल्लें म्हजें जिवितांनी सूख पळय नातिल्लें म्हजें जिवीत बरवसो नातिल्लें हांव ही म्हजी दूख म्हजें सोसूंक जायना बोवाळ मारतना देवाक अर्गां दिजें गे आमी देवाचो व्हड उपकार गे तो न्हीद नातलो दुखीन व्हडसो सोसूंक जायना म्हजें सूखच ना म्हज्या जिणेक आनी बरवसोच ना म्हज्या दोळ्यांनी सूख पळोवचें ना म्हणलें देवाचें आमी सगळ्यांनी जाप दिली कितलें फन्नी न्ही गी कितलें तामाशें अशें दिसता हास्यास्पदा म्हण आमकां बगता तामाशें तें जावन आसा आमी बगता आमकां वय मोगाचें न्हू हें तें देवाचें व्हड उपकार म्हणलें निजाकी हें निजाकी देवाचो व्हड उपकार गे आमकां दूख जाल्लें परा त्या दुखाच्या उतरांक देवाचो व्हड उपकार म्हणयत गे आमी खंडीत जावन म्हणयत मोगाचें न्हू खंडीत जावन म्हणयत खंडीत देवा अर्गां कित्याक म्हळ्यार जोब उसारता ताचीं बोगणां जोब ताच्या काळजांत ताचीं बोगणां उसारता आनी ती थवळ आमी फेस करता आमच्या जिणेंत आमच्या कांय ती तसलीं बोगणां येतात काल जाता कोण ना कितें जाता कोण ना अळे गेल्ले पयशे हांव काडूंक जातात की ना की ही लग्नाची जिणी आतां तशी मुखार कशी आमच्या भुरग्यांची म्हणून आमच्या भुरग्यां आतां अशें करता मुखार कशें म्हण आमकां थोळ आमकांय दुखता न्हीद पडना मतीक पिसांतूर आनी पर आमकांय जाता जोबा जाल्या बरी पूण मोगाचें न्हू खंडीत जावन देवाक ह्या परिस्थितींत आमी देवा अर्गां दिवं निजाकी रियली त्या दुखाच्या उतरांक देवाचे व्हड उपकार म्हणून खंडीत जावन अर्गां देवाक फावो कित्याक म्हळ्यार जोब उसारता ताची बोगणां आनी थोळ ती आमी उसारता आनी म्हयने गांठले कठीण परिस्थिती दुखाची परिस्थिती आनी ती सांगता न्हीद नातिल्ली राती तो सांगता हें अर्थ करूंक कशें अर्थ करचें मोगाचें न्हू हें आमी सांगीत देवाचो व्हड उपकार म्हणयत की हें अर्थ करूंक जोबाचें सगळें जिवीत पळय जाय एक काल हें 2 उतरांनी जोबाचो सगळो ग्रंथ वाचिचें सगळें जिवीत ताचें पळय जाय ताणें ह्या बोगणांचेर निर्धार काडूं ना पळया तुमी ही उतरां वय देवाचें वाचलीं आमी पर आयतार वाचलीं इल्लेशें जोबाचो ग्रंथ मस्त चॅप्टर आसा तांदूं 40 वयर चॅप्टर आसा तांदूं सगळे अध्याय वाचल्या 40 वयर अध्याय वाचल्यार ताणें बोगणां आयल्या राग आयल्या वेळार ताणें निर्धार करून काडूं ना हांव देवतान पयस येता निर्धार करून काडूं ना म्हाका बायलां भुरगीं नाकात म्हणून ताणें निर्धार करूं ना ताणें बोगणांचे वयर काडूं ना आमकां राग आयल्या वेळार बोगणां रागाची बोगणां आयल्या वेळार आमी निर्धार करून तुवें येवं नजो तुवें वसाचें तुका दिना तर पुरा निर्धार करून काडयता हांव वय पूण जॉबान बिलकूल निर्धार करून काडूं ना बिलकूल ताणें निर्धार करून ताच्या बोगणांचे वयर ताणें निर्धार करूं ना मागीर ताणें कसलोच निर्धार घेवन हांव तशें करता म्हाका दुसरें कितें म्हळ्यार ताणें गिव अप करूं ना सोडूना हांव आनी अशें करिना हांव मागणें करिना पेल्याचो मोग करिना पेल्याचो संबंद म्हाका नाका हांव मागणें करिना म्हाका कुटामणांतल्यार व्हडणी तसलो म्हूण कांय ताणें गिव अप करूं ना सोडता हें नाकात म्हाका उपाद्र म्हूण ताणें सोडना तो थीर रावलो ताच्या बावार्थान तो थीर रावलो ताच्या समर्थीन तो थीर रावलो समर्थ सोडून वचना समर्थीन तो थीर रावलो आनी कुटुंबाच्या बांदान तो थीर रावलो आनी देवाचेर संबंदांत देवाचेर दिश्ट घालच्यान थीर रावलो विश्वास ताणें घट केलो आनी ताका फळ मेळ्ळो ताच्या जिणेंत म्हळ्यार ताणें कितें पळय वगडयलें देवान ताका 2 वंटांनी दिलें ताणें 20,000 बोकरे वगडयले जाल्यार देवान 40,000 बोकरे ताका दिले ताणें 50,000 गायरां वगडयलीं जाल्यार ताका 1 लाख गायरां देवान दिलीं ताचे 100 जण हाळ गेले जाल्यार ताचे 1,000 हाळ गेले जाल्यार देवान ताका 2,000 कामाचे हाळ ताका कामाचे मनीस ताका करून दिले ताणें सगळें वगडयल्यारय तो विश्वासी रावलो देवाचेर तो बाबार्थ ताणें वगडोंक ना घट्ट रावलो बाबार्थाचेर विश्वासी तो रावलो मोगाच्यान कश्टा वेळी ताचे इश्ट जोबाचे इश्ट ते येतात लागीं येतात आनी सांगतात देवान तुका जोबा तूं गदोडलो ग्रेस्तांव नासलोय आमी तुज्या घरा येताले हांव तुज्या रावळेराक येताले हांव तूं व्हडलो राया बरी आसलोय कितें उणें आलें तुका ह्या जाग्यार ह्या आमच्या गांवांत तुजे तोलो व्हरतो कोण म्हणून
व्हडले ग्रेस्त ते एक जण येतात, बालताजार आनी उरले प्रसंगात येतात आनी ते रावतात तेगी जावन तेय रायत अचाला गेल्यात पयस रावल्यात. तुका खरोच तुका ही देवान दिल्ली शिक्षा देखून तुवें सगळें देवान दिलें वगडयलें, देवा खाल्यान तुवें दुखयलें, तुका देवान तुका शिक्षा दिली म्हणून सगळें तुवें वगडयलां. तो तांकां आयकना, तांचें उतर आयकना. देवान सांगलें देवान शिक्षा दिली म्हणून तो आयकोंक आयकना. देवाचेर विश्वास तो काडिना. देवाचेर दोळे तो आणकी घट करून रोमोन दवरता. ताचीं उतरां पळया. तो इश्टाच्या कांय उतरांक तो गामाण दिना, गुमाण दिना, गामाण दिना तांच्या उतरांक. पूण तो ते एक ताची उतरां म्हणटा ती आमच्या काळजान दवरचें. तो एक म्हणटा देवान दिल्लें देवान व्हेलें, देवान दिल्लें देवान व्हेलें, ताच्या नांवाक महिमा जावं. म्हाका देवान हें पुरो दिल्लें देवान, आनी देवान दिल्लें देवान व्हेलें, ताच्या नांवा महिमा जावं म्हणून. जॉबाक जोब देवाक वगळशिता, ताच्या खुरपे देण्यां खातीर तो वगळशिता. ताचे तावन सक्कड तें खाण नेलां. तां देवान दिल्लीं देणी बेसांवां ती आस्त बोदीक सक्कडी ताणें खाण व्हेल्यार त्या खुरपे देण्यां खातीर दिल्ल्या खातीर हांव एका टायमार ती अनुभवशिल्ल्यान म्हणटा देवा अर्गां दिता तो. आज आमकां दिल्ले इल्लेशे पयशे आमी वगडयल्यार जावंक पुरो, एक आमची कामां गेल्यान जावंक पुरो, एक आमचो बरो थोडो संबंद आनी गेला जावंक पुरो, पूण देवाक आमी ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दितावंक आमी, ताका वगळाप दितावंक आमी, आमच्या कश्टांच्या परिस्थितींत ताका आमी ताका वगळशितावंगी. आमकां ताणें दिल्ल्या घरा खातीर, आमकां ताणें दिल्ल्या बेसांवा खातीर, आमच्या आसच्या बँकांत आसच्या पयशांक दुडा खातीर आमी ताका अर्गां वगळाप दितावंगी. हर एक दीस ताच्या नांवा महिमा दितावंगी. जेव पळय ताचें तें दिल्ल्या देवा खातीर ताचे तावन ती खाण नेल्यार तो देवाक अर्गां वगळाप दिता, देवाक तो अर्गां वगळाप दिता. आनी तो ताची अर्गां वगळाप कंटिन्यू करता, तो मुंदरसिता, कंटिन्यू करता. हें केंद्र लिसांव जॉबाच्या जिणेंतावन आमकां मेळचें. हें केंद्र लिसांव आमचें तावन कितें गेल्या जाल्यार देवाक आमी अर्गां वगळाप दिवच्यान फाटीं सरून वचो म्हणून हें केंद्र लिसांव. ताच्या बोगणां बरी ताच्या बोगणां बरी खुरूंक तो वचना. ताका बोगणां येतात रागाचीं, ताका बोगणां येतात बेजाऱ्याचीं, ताका बोगणां येतात खंतीचीं, दुखीचीं बोगणां येतात, बेजाऱ्याचीं बोगणां येतात. जाल्यार त्या बोगणां बरी तो करूंक वचना. बोगणां येताना उठोवन कुशाल्या बरी करूंक वचना. तो कितें करता म्हळ्यार ताका जाल्ल्या देदेस्परा निमती देवा तावन पयस सरूंक तो बिलकूल आयकना. तर म्हाका देदेस्पर जालां, ह्या देदेस्पराचे घडये, ह्या देदेस्परा निमती हांव देवा तावन पयस सरूंक बिलकूल हांव पसंद करिना म्हणटा तो. अर्गां वगळाप दिवंक तो पसंद करता आनी आज वयर उबारून तो अर्गां वगळाप दिता, प्रेज आनी वर्शीप करता. तो बिलकूल तो कोडू बोगणांक अवकाश दिना, देवा तावन पयस सरूंक अवकाश दिना, अर्गां वगळाप दिनासतना रावंक तो अवकाश बिलकूल अवकाश दिना. तो अवकाश दिता देवा अर्गां वगळाप दिवंक. जोब एक लिसांव आमकां शिकयता मोगाच्यानो. आमकां कसली कठीण वजान आज आमकां जडाय ह्या वजें आज आमी भोगिल्ल्या बरी जालां. आमकां कठीण वजान आमचेर बसल्या बरी जाल्ल्या. खंयचें कठीण वजान आमकां आसा ती कशें डील करची, इत्याद करची. म्हजेर आतां खांद्यार एक वजान बसल्या, तकलेर एकली वजान आसा. एक भलायकी वचून पिडायिल्ली जावंक पुरो, एक भुरग्यांचें काम गेल्लें जावंक पुरो, एक भुरग्यांक सेरीक मेळनातलें जावंक पुरो, एक घरांत एकल्याक कोणागी सुणेक या मांयक बोगणांची दोशी, बोगणां म्हळ्यार बोगणांच्यो दोशी म्हण सांगल्यार रागाचीं बोगणां, दुखाचीं बोगणां, बेजाराचीं बोगणां, दुरसोंचीं बोगणां, दुबावाचीं बोगणां, कशीं कसलीं बोगणांची जडां हे जावंक पुरो. घरांत कुटुंबांत एकल्याक वचो पुरो. देखून इत्यात करची कशी, इत्यात कशें करचें, डील कशें करचें म्हणून जोब आमकां प्रेरण दिता. आमच्या दुखीच्या बोगणांचे वरी ताच्या आमकां दुखीचीं बोगणां, ती दुखीचीं बोगणां जोबाच्या दुखी आमकां दुखीचीं बोगणांत आमी ताचे बरी तीर रावचें. जेजूचेर अर्गां वगळाप दिचें. अर्गां वगळाप दितना आमची दुखीचीं बोगणांचेर रागाचे वयर, खंतीचे वयर, बियाचे वयर आमकां जैत दवरूंक जाता. देवाचेर थीर पातयेनी रावल्ल्या वेळार, देवा अर्गां वगळाप दिल्ल्या वेळार, वय आमची फळां गुंड देवाचेर थंय रोंबयल्ल्या वेळार, समयाचेर आमी रावल्ल्या वेळार आमकां एक कठीण वजान दोशी दितात. आज तूं देवाक अर्गां दी. तुका तें बादा करता जाल्यार देवाक अर्गां दी, ताच्या नांवाक महिमा दी. तशें करूंक तुका भक्ता या ना भक्ता देखून न्ही. थोडे टायम भक्ता देवा अर्गां दिया म्हूण, थोडे टायम ना भक्ता देखून न्ही. ताच्या बावडटा ताच्या महिमे खातीर, देवाच्या नांवाच्या महिमे खातीर ताका फावो ती, ताका फावो आमी ताका अर्गां वगळाप दिवचें. ताका फावो, तो फावो. भांगार तें भांगारत, तें मेजार आसूं दी, काबाटांत आसूं दी, भांगार तें भांगारत. देव तो देवच, तो रसनार, तो सर पदवेदार, सर खाकुळदार आनी सर मोगाळ तो. देखून ताच्या नांवा महिमा फावो.
ताच्या नांवाक वर्ती महिमा फावो. कठीण वजन जाल्ल्या वेळार आमी ताच्या नांवाक आमी महिमा दिजे. तशें करूंक आमकां भक्ताय जावं प्रमाणे पूण ताच्या नांवाक ती महिमा फावो. कठीण वजन आमकां बळवंत करूंक ते थोडे फावटी येता, आमकां बळवंत करता. कठीण वजन वयले मनीस आज बळवंत जाल्यात. आमी चड विश्वासी जाता. त्या वेळार चड विश्वासी आमी जाता. बावार्थ आमचो डीप गूंड येता. ती आमची वजन आमचो बावार्थ गुंडायक वचोंक डीप वचोंक आमकां कुमो करता. जिवान खंयचें कठीण वारें वादळ आयल्यार पिड्येचें भलायकेचें या आमकां वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार आमकां घट रावंक, कस नश्टाचें वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार सामान तुटुल्लें वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार आमकां घट्ट रावंक तें आमकां आदार दिता. देखून देव आमकां कुमो करूंक, देवा बापा आमकां कुमो कर, तुजेर चड विश्वासी जावंक, बावार्थांत डीप रावंक आमकां तें कुमो कर. सोम्या आमच्या ह्या वाजने वरवीं आमकां कुमो कर. देवा आमकां कुमो कर, तुका स्तुती करूंक आमकां शिकय, बळ दी. सगळ्या परिस्थितींत आमकां बरें जाल्ल्या वेळारी, आमकां वायट जाल्ल्या वेळारी, आमकां लाभ जाल्ल्या वेळारी, नश्ट जाल्ल्या वेळारी, भलायकेन ती पिडेन ती सोम्या तुका वगलाप दिवंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्गान दिवंक आमकां फावो कर. आमेन. दिव्यवाणी